MDच्या डीलाची फुटेज खंय कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्राराक दितले। माझ्या अंदाजाने 10-15 लाख त्या म्हणतो 10-15 लाख लावून कोण असले करता रे। माझा स्पष्ट आरोप आसा MD इज हँड्स अँड हे म्हणटा तसो विथ द पीपल टू मेक मनी आणि आम्ही तुमकां आतां हे प्रूफ दिल्ले आसा। द सेम प्रूफ आय वील हँड ओवर टू द रजिस्ट्रार। MD सगळ्याक 100% MD कितले फ्रॉड आसतले तो फाटीच्या पेपरारूच आयला 30-40 लाख रुपया एका मशिनाक 3-4 आनी कॅटल फिडाक कितलो तो आय कॅनॉट कॅल्कुलेट। ताका कॅल्कुलेट करतलो जाल्यार म्हाका दिसता बरेच मशिनरी जाय। कित्याक आमी वी हॅव टू सी कंपॅरेटिव्ह प्रायसीस दुसरे युनियन्स दुसरे हेजे भागांत आमचे तेचेर कितले चार्जीस चड केले हें सगळें आमी पळोवपाक जाय। नवसो म्हणटा तो खंयचेय इन्क्वायरीक तयार। आरोप जाला तो सारको न्ही। हांव खंयचेय इन्क्वायरीक तयार आहा। हांव खंयच्याच टेंडर प्रोसेसान बी भाग घेयना, MD नात्यान घेयना। कमिटी फॉर्म केल्ली आसता आनी हांव म्हाजो कसलोच जर इन्क्वायरी करता 5 वर्सांची न्हय गेल्या 10 वर्सांची सुद्दां करून इन्क्वायरी 10 वर्सांची करून कोण खरें उलयता की कोण खोटें उलयता तें कळटलें मागीर। त्याच बरोबर म्हाजेर जे आरोप केल्या ते हांव सगळे फेटाळून लायता। कित्याक आज आमची संचालक मंडळाची खास सभा आसली आनी ते खास सभेन एक विशय आसलो आमचे संचालक विजय कुमार पाटील हांकां अपात्र करपाचो आनी आमी वेवस्थीत प्रोसिजर करून म्हाजें कितें आसलें तें हांवें बोर्डा फुडें दवरलें आनी तांकां अपात्र की अपात्र करचो न्हू हें बोर्डाचें काम। बोर्डान त्या नुसार विजय कुमार पाटील हाका गोवा दूध संघाचो संचालक म्हणून अपात्र केल्लो आसा आनी ताजो हो कदाचित म्हाजेर राग काडूं शकता। म्हाज्या तर खंयच हितूर येना, म्हाजें खंयसरूच इनवॉल्वमेंट ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।